नमस्कार. पोया अपडेट खबरो. कोकण रेल्वे रुळावेल्यान येरादारी परत सुरू. म्हालगाडी घसरल्या उपरांत आडायल्लो मार्ग सकाळी मेकळो. कोकण रेल्वे म्हणटा 1-2 सोडल्यार सगळ्यो ट्रेनी चल्ल्यात नित्याप्रमाण. तिळारीच्या कालव्याक भर गिमात गळटी. कालवो शेतां पिकोवपाची सोडून करता काबार. दिवचले धारगळे शेतांनी बुट्टी. भरिल्ली पिकावळ काबार. शेतकारांक ना वाली. आपाचे सान्नी भशेन दिसपी सजपाचो बॅटरी दिवो बदलचो म्हण वेंचणूक आयोगान 8 दीस पयलीं दिल्लो निर्देश. थळावे अधिकारी म्हणटात बदलपाक वेळ नाशिल्लो. दिल्लीन मात बदल्लो 7 दिसांत. केंद्रांतय बीजेपी आयल्यार मायनिंग बेल्टाक पॅकेज मेळटले म्हण कितल्याशाच जाणांचे मतदान. सांग्यार, सावड्ड्या, कुडचड्यार तागडी मातशी बीजेपी वटेन. खासा रिपोर्ट. हिजड्याक तिसरो समाजगट म्हण वैधानिक मान्यताय. सुप्रीम कोर्टाचो केंद्र राज्याक आदेश. हिजड्याक अधिमान्यताय दिवपी भारत पयलो देश. हिजड्याक ओबीसी दर्जो. आणि मारुतीचो गोंयभर मोठ्या भक्तिभावान जल्मोत्सव. अभिषेक आणि जल्म सुवाळ्याक फातोडेर सावन लोकांच्यो गड आणि देवळांनी लायनी. पळयात हनुमान जयंती. खबरो विस्तारान. कोकण रेल्वे रुळावेल्यान येरादारी परत सुरू जाल्या. सोमारा सकाळी रुळावेल्यान म्हालगाडी घसरिल्ल्यान कोकण रुटावेल्यो ट्रेनी फाटली 24 वरां दुसऱ्या मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो. रूळ मेकळो आशिल्लो करपाचें काम सोमारचो दीस रात झुजाबावड्यार चल्ले. मंगळारा सकाळी सुमार 7:30 रेल्वे येरादारी सुरू जाली. कितल्योश्योच ट्रेनी सोमारा हेर मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो. कोकण रेल्वे सांगता ते कोतान 1-2 ट्रेनी सोडल्यार बाकीच्यो नित्याच्या वेळापत्रका प्रमाण चलतात. कोकण रेल्वे रुळावेली येरादारी मंगळारा सकाळ सावन आशिल्ली तशी परत सुरू जाली. महाराष्ट्रातल्या न्यूसर स्टेशना लागसार उक्षी वाठारांत सोमारा सकाळी मालगाडी रेल्वे रुळावेल्यान घसरिल्ली. ताका लागून कोकण रेल्वे मार्गावेली प्रवासी आनी म्हाल येरादारी सोमारा सकाळ सावन बंद पडिल्ली. ट्रेनी दुसऱ्या मार्गावेल्यान सोडिल्ल्यो. मार्ग क्लियर करपाचें काम सोमारा दीस रात चल्ले आनी निमाणें मंगळारा सकाळी 7:30 मार्ग रेल्वे येरादारीक मेकळो जालो. दादर सावंतवाडी पॅसेंजर, जनशताब्दी मेल, दुरांतो एक्सप्रेस आनी राजधानी एक्सप्रेस रेल्वे वेगवेगळ्या स्टेशनांचेर आडावन वेगळ्या मार्गान धाडिल्ल्यो. मांडवी, कोकण कन्या ह्यो ट्रेनी वेळापत्रका प्रमाण आसात. मंगळारा भायर सरपी जनशताब्दी आनी अहमदाबाद मेंगळूर समर स्पेशल ह्यो ट्रेनी रद्द केल्यात अशी माहिती कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटगेन प्रुडंटाक दिली. Traffic has been restored there. Delay train schedules. The earlier trains which have been diverted, they'll go via diverted route only. But today's Mandavi, Kokan Kanya, they are on schedule. Today's Janshatabdi has been cancelled, and then there was one Ahmedabad Mangalore summer special that has been cancelled. Bureau report, Prudent. तिळारेच्या कालव्याक भर गिमात गळटी लागल्या. कालवो शेतां पिकोवपाचें सोडून शेतां बुडोवंक लागला. लोकांच्या घरादारांनी उदक घुसलां. पेडणे आनी दिवचल वाठारांतल्या शेतांनी धोपरामेरेन उदक भरलां. ताका लागून चवळी, मिरसांग, वाल, कांद्याचें पीक पिड्ड्यार जालां. शिपणावळ खातें, शेती खात्याचे अधिकारी येवन नजर सुद्दां घालिनात म्हण शेतकार आड्डतात. आतां शेतकारांक लुकसाण भरपाय सोडून आनीक उपाय ना. तिळारीचो कालवो उत्तर गोंयांतली शेतां पिकोवपाची सोडून काबार करपाक लागला. कालव्याचें काम सामकें बाबत. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन हो प्रकार चल्ला. ह्या कालव्याचें काम सापूच हलकें जाल्ल्यान पुराय कालव्याचे सुवातेर पायपलायन घालची म्हूण सरकारानूय विधानसभेन मुद्दो काडिल्लो. मात अजून ते दिशेन कांयच हालचाल जायना. भरिल्ले पिकावळीची शेतां मात एकार एक कुसपाक लागल्यात. कालवो पाजरपाक लागिल्ल्यान पेडणे दिवचल वाठारांतली पिकावळ आयिल्ली शेतां पिड्ड्यार जावंक लागल्यात. पेडणे धारगळ वाठारांत शेतांनी धोपरामेरेन उदक भरला. कापणेचो वेळ आसतना उदकान शेतां काबार जाल्यात. शेतकार उदकांतल्यान वाट काडीत पीक सुक्या सुक्या सुवातेर सुगूर करतात. मात कितलीशीच पिकावळ कालव्याचे बुट्टेन काबार केल्या. हे आता उदीक भरला पळय कॅनलाचे, हे अशें पयलीं भरा नासलें. आनी आतां आमी जवळ जवळ 7-8 दीस जाले भुरग्यांक बी घेवन त्रासान. आतां उदीक पळय जांगे पर्यंत पावल्लें आहा आनी आमच्या पिकाची सगळी नाशाडी जाल्या.
आमचे पैसे सगळे कुसले आणि आम्ही आता कितें करपाचें आमकां सरकारान कितें तरी समजून दिवंक जाय न्हू कॅनलाचे उदीक सोडले आमकां लुकसाण जाता ह्यो पेंट वाडून आमी कितें करतलो आनी कशी आमची भुरगीं बाळां जगतली। दिवचल बोड्डे वाठारांतूय अशेच शेतांनी उदक घुसून पीक काबार जाला। 50 शेतकार हळसाणे, चवळी, भेणो, मिरसांग, कानो, वाला सारकेले पीक ते वाठारांत काडटाले। हालींच दिवचल वाठारांत आयिल्ले चक्रीवादळान हे शेतकारांक दणको दिलो। आता तिळारी कालव्याचे बुट्टेचो पाणी भरले काय ते उदीक चड जाता आनी पोना मुळी जाता पाळाची। जेन्ना नडणी उदीक भरले आनी मागीर जशें नडणी पाल्याली तो जो भितर कितें जे रोवप आहा ते पेड्डे जाता, पाड जाता, म्हणजे ताका सावड जाले काय ते गेले कुसोन। आता तेन्ना सगळे हे जमीन दोस्त आता आमी परत उबी केली ही वय आनी ते वाल बिल जे जे लायल्ले ते सगळे खूब मोडून रोप्याचेर पडले। रोपो सारको न्हिदलो तो आतां वयर काडून मातसो उबो केला आनी वय आता आमी बांदल्या परत। आमी जावन वचून वॉटर रिसोर्साक सांगलेलें तो आमकां ऑफिसर सांगता आमी बंद करतले उदीक आनी येवन तेणी पळोवंक ना आनी काय लक्ष घालूंक ना एवढे आनी कोणी येवंक ना, एग्रीकल्चर येवंक ना। एग्रीकल्चरान गेले जाल्यार ते म्हणटा तुमी तळ्याटेकडे चला आनी तेज्या कडल्यान कितें करून हाडा फॉर्मेलिटी। जर आमी फॉर्मेलिटी करपाक गेले जाल्यार आमकां थंय जवळ जवळ एफिडेविट मार म्हणटात आनी कितें हेका टायप कर म्हणटात तेन्ना आमकां एक जो 200 खर्च जाता आनी येताना आमकां तेंचो इन्कम येताना येता 200 रुपया दितात ते लुकसाण भरपाई। तिळारीचे कालव्याचे काम इतले बाबत जाला की ताका आनीक उपाय ना। पयशे उदकान कालव्याचेर आनीक पयशे वाट लावचे परस थंय पायपलायनूच घालपाची म्हूण सरकार आनी शिपणावळ खातें उलोवन दाखयता। मे म्हयन्यान इन्स्पेक्शन करून कालव्याचो फेरविचार करपाचे उतर स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत दिल्ले। आता मे तेकलो मात भरिल्ली पिकावळ बुडिल्ले शेतकारांक वाली ना। प्रुडंटा खातीर उदय परब आनी चंद्रशेखर सावंत। आपाच्या सान्नी भशेन दिसपी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाचे बॅटरी दिव्याचे चिन्ह बदलपाचो निर्देश वेंचणूक आयोगान 8 दीस पयलींच थळाव्या वेंचणूक अधिकाऱ्यांक दिल्लो। तरीकय मतदान मशीनाचेर गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी आदलो बॅटरी दिवोच लायलो। गोंयचे वेंचणूक अधिकारी म्हणटात दिल्ली सावन आदेश येवचे पयलींच चिन्हां छापपाक गेल्ली, निमण्या खिणाक ते बदलप शक्य जालें ना। मात दिल्लीन 7 दिसां भितर चिन्ह बदलले। गोंयच्या अधिकाऱ्याक ते कित्याक जमले ना हो आपाचो प्रस्न। लोकसभा वेंचणुकेन उत्तर गोंयचे मतदारसंघान आपाची सान्न आनी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टीचो बॅटरे दिवो एक सारको दिसतालो। दोनूय चिन्हां ईव्हीएमाचेर फाटोफाट आशिल्ल्यान आनीक कोफुसांव जाले। पेटिल्लो बॅटरे दिवो काडून ते सुवातेर राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाक बंद बॅटरे दिव्याचे चिन्ह वेंचणूक आयोगान 3 एप्रिलाक सगळ्या राज्यांतले वेंचणूक कचेरेक दिल्ले। दिल्लीचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी 10 एप्रिलाक वेंचणूक आसूनय बंद बॅटरी दिव्याचे चिन्ह घाले। गोंयाक 8 दीस मेळूनय गोंयच्या वेंचणूक कार्यालयाक चिन्ह बदलप खंय जमले ना। दिल्ली 11,763 पोलिंग बुथांचेर बॅटरी दिव्याचे चिन्ह थंयचे कचेरेन बदलले। मात गोंयान 1,624 पोलिंग बुथांचेर ते तशेंच गेले। गोंयचो जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावतीक आमी हाचे फाटले कारण विचारले। तो म्हणटा चिन्ह बदलपाचो आदेश आयलो तेन्ना वेळ जाल्लो। पोन्ने चिन्ह वापरून वोटिंग मशीनां सील केल्ली। कमिशनान आपले ऑर्डर दिले डेटेड 3 एप्रिल 2014 त्या ताणें तो टॉर्चा तो मॉडिफाय करून ताचे रेस तो काडून उडयले आनी केले। बिटवीन 30th to 3rd इतले भितर आमी बॅलट पेपर प्रिंट केले आशिल्ले। सो 3 तारखेचे जे नोटिफिकेशन आमकां 4 तारखेक मेळ्ळां ते आमी हातूंत इम्प्लिमेंट करूंक शकूंक ना। पूण आपाचें जें रिप्रेझेंटेशन आसा तें इलेक्शना दिसा म्हणजे 12 तारखेक जालें। म्हणजे 12 तारखेक आमी ताका कांय इफेक्ट दिवंक शकना। समजा हे पयलीं 3 तारखेक किंवा 4 तारखेक जर आयिल्लें जाल्यार कितें तरी ताचें अरेंजमेंट करपाक जातालो, कारण 5 तारखेक आमी ईव्हीएम सगळी सील केल्ली। आप म्हणटा एक सारक्या चिन्हाक लागून मतदार गडबडले। आप आनी राष्ट्रीय समाजवादी जनता पक्षाचे उमेदवारांची चिन्हां मशीनाचेर तेकूनच आशिल्ली। चिन्ह बदलचे म्हूण दिल्ली सावन वेंचणूक आयोगान निर्देश दिवन पासून गोंयचे कचेरेन बदलले ना म्हूण आप बेजारले। गोंयचे वेंचणुकेचे 2 दीस पयलीं दिल्ली जाल्ल्या वेंचणुकेन बंद बॅटरी दिव्याचे सुधारीत चिन्ह वापरिल्ले। गोंयान ते कित्याक जमले ना असो आपाचो प्रश्न। Delhi went for parliamentary Lok Sabha elections 2 days ago. On those EVM machines, the correct symbol was posted. So we see no reason why, when the Goa election machinery had 2 more days, why it could not replace the symbol. मात इतल्या सगळ्या बोवाळान राष्ट्रीय समाजवादी जनता पार्टीचो उमेदवार राजू डिसोजा ओग्गी रावला। चिन्ह एकसारखे दिशिल्ल्यान आपान मतां गेली म्हूण आकांत केलो, मात राजूक कांयच फरक पडिल्लो दिसना।
प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हिजड्याक वैधानिक मान्यताय दिवपी इतिहासीक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयान मंगळारा दिलो. तांकां ओबीसींचो दर्जो मेळटलो. हिजड्याक दादलो आनी बायलां बरोबर तिसरो समाजगट म्हण मान्यताय दिवची असो आदेश सुप्रीम कोर्टान केंद्र आनी राज्यांक दिला. पीडित आनी अर्थीक नजरेन फाटी आशिल्ले म्हण हिजड्यांक खासा अधिकार दिवचे अशेंय कोर्टान सरकाराक सांगला. हिजड्यांक अधिमान्यताय दिवपी भारत पयलो देश थारला. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.